नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीची आज जाली संसदीय बसका. नरेंद्र मोदी हांका आघाडीचे फुडारपण केले सुपूर्द. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांका सादर केलो सरकार घडोवपाचो दावो. राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे समर्थन पत्र राष्ट्रपती कडेन सुपूर्द. आघाडीचे मुखेली नरेंद्र मोदी हांणी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी तशेंच रामनाथ कोविंद हांचो घेतलो आशीर्वाद. भारतीय बँकेचे द्विमासीक पतधोरण जालें जाहीर. व्याज दर बदली नासतना 6.5% स्थिर दवरलो रेपो रेट. रायबरेली मतदारसंघाक प्राधान्य दिवन वायनाड मतदारसंघाचो राहुल गांधी करतले त्याग. प्रियांका गांधीक मेळटली वायनाडची उमेदवारी. मुस्लीम लीगाचो स्वतंत्र उमेदवार. आनी आयसीसी दादल्यांच्या T20 संवसारीक क्रिकेट सर्तींत अमेरिकेन पाकिस्तानाचेर जोडलें जैत. आनी आतां खबरो विस्तारान. आज राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या संसदीय पक्षाची बसका नवी दिल्लीतल्या पोरण्या संसद भवनात जाली. ह्या बसकेंत भाजपाचे नव्यान वेंचून आयिल्ले साबार खासदार, जनता दल, तेलुगू देसम पक्ष, लोक जनशक्ती पक्ष, शिवसेना शिंदे गट तशेंच हेर NDA समर्थक पक्षांचे प्रतिनिधी ह्या बसकेंत वांटेकार जाल्ले. ह्या वेळार साबार वांगडी प्रतिनिधींनी नरेंद्र मोदी हांका आघाडीचो फुडारी म्हूण नेमलो. ह्या वेळार उलोवप करतना नरेंद्र मोदी हांणी ही आघाडी खऱ्या भारतीय भावनेचें प्रतिबिंब जावन आसा अशें सांगलें. हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है. हमारे देश में 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है. जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है, ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में NDA सेवा कर रहा है. ज्या तरेन साबार वांगड्यांनी आपल्याक पुराय भोवमतान निवडला तातूंतल्यान सगळ्यांचो आपल्याचेर आशिल्लो खर विश्वास स्पश्ट दिसून येता आनी हेच आपल्या खातीर खरी गिरेस्तकाय जावन आसा अशें तांणी मुखार उलयतना सांगलें. आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच, हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है. और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी है और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है. सरकार घडोवपाक भोवमत जाय आसता जें आमी मेळयलां आनी देशाची उदरगत करपाक सर्व भोवमत जाय ते लेगीत आमचे कडेन आसा अशी खोस नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत उक्तायली. किया है और मैं कई बार कह चुका हूं, शब्द अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है. सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है. लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है. लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है. और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आज संसद भवनात जाल्ल्या राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या संसदीय पक्ष बसकेंत भाजपाचे म्हालगडे फुडारी राजनाथ सिंग हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका आघाडीचो फुडारी नेमपाचो प्रस्ताव मांडलो। ह्या वेळार उलोवप करतना नरेंद्र मोदी हांची कार्यक्षमता, दूरदर्शी दृष्टिकोन आनी प्रामाणीकपणाची साक्ष पुराय देश दिता अशें राजनाथ सिंग हांणी सांगलें। देश इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है कि भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। नरेंद्र मोदी हांचे समर्थन करतना तेलुगू देसम पक्षाचे मुखेली चंद्रबाबू नायडू हांणी नरेंद्र मोदी हांची तोखणाय करतना फाटले 3 म्हयने मात्तूय सुशेग घेनासतना दीस रात वावुरपी मोदी हांची तुस्त करता तितली कमी अशें सांगलें। One wonderful majority I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned, same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. संघटीत जनता दलाचे मुखेली नितीश कुमार हांणी नरेंद्र मोदी हांका समर्थन जाहीर करतना ह्या खेपे विरोधी पक्षाक ज्या जाग्यांचेर जैत मेळ्ळा तेंय फुडल्या वेंचणुकेंत मेळोवपाक दिवचे ना असो दावो केलो। खुशी की बात है 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। भाजपा फुडारी अमित शाह हांणी ह्या वेळार उलयतना देशांत उल्लेखनीय परिवर्तन घडोवन भारताच्या उदरगतीक नेट हाडपी नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाची देशाक गरज आसा अशें मत उक्तायलें। हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समर्थन। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी ज्या देशांत केन्नाच कांय बदलचें ना अशी वृत्ती आशिल्ली त्या देशांत नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला 2047 मेरेन विकसीत भारत घडोवपाचो ध्येय आंखला, हातूनच तांच्या फुडारपणाचें बळ दिसून येता अशें आपल्या उलोवपांत नमूद केलें। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहीं
देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा और वहीं गांव मजबूत हुआ, गरीब को ताकत मिली, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगे, हमारे किसानों को मुख्य धारा में लाया गया और हमारे दलितों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का रास्ता रखा। राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीची संसदीय बसका जाले उपरांत आघाडीन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचेकडेन समर्थन पत्र सुपूर्द केलें। तशेंच नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला सरकार घडोवपाचो दावो नरेंद्र मोदी हांणी आतांच राष्ट्रपती भवनांत वचून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां सुपूर्द केला। नरेंद्र मोदी हांणी उपरांत भाजपाच्या म्हालगड्या फुडाऱ्यांक भेट दिवन तांचो आशीर्वाद घेतलो। मोदी हांणी भाजपाचे मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी ह्या आदल्या खासदारांक तांच्या घरा वचून आशीर्वाद घेतलो। तशेंच आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांची बी मोदी हांणी कोविंद हांच्या राबित्या घरा भेट घेतली। भारतीय रिझर्व्ह बँकेन आज आपल्या द्विमासिक पतधोरण जाहीर केलें। ह्या वेळार आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयतना भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी सांगलें की व्याज दरांत कसलोच बदल करूंक ना। रेपो रेट आसा तसोच 6.5% दवरला। भारतीय रिझर्व्ह बँकेन फेब्रुवारी 2023 दिसा रेपो रेटांत वाड केल्ली। 2024 ते 25 वर्सां भारताचें प्रदर्शन बरें आसतलें असो हावेस लेगीत तांणी उक्तायलो। Monetary Policy Committee met on 5th, 6th and 7th June. After detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC decided by a 4:2 majority to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF, rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी फ्लोरियन वाज जंक्शना लागीं बशिल्ल्या येरादारी सिग्नलाची तपासणी केली। ह्या वेळार उलयतना आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें की फातोर्डेंतल्या 3 फ्लायओव्हरांक मान्यताय मेळ्ळ्या आनी त्या खातीर सल्लागार एजन्सी नेमपा खातीर केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्रालयान 7.5 कोटी रुपयांची निविदा जाहीर केल्या। पश्चिम बगल रस्त्याविशीं आदले केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांचे कडेन भासाभास करपाक आयिल्ले तेन्ना येरादारी सुरळीत जावची म्हूण ह्या 3 फ्लायओव्हरांची मागणी केल्ली। हे 3 फ्लायओव्हर नुवे जंक्शन, आर्ले जंक्शन तशेंच बोल्शे सर्कलच्यान फ्लोरियानो वाज जंक्शन ते पॉवर हाऊस मेरेन आसा। हाका लागून ह्या रस्त्याचेर येरादारीचेर आशिल्ली आडखळ पयस जातली। वास्को, पणजे सावन काणकोण, कारवार वचपी लोकांक ह्या फ्लायओव्हरांतल्यान वचूंक मेळटलें अशें सरदेसाय हांणी सांगलें। लोकसभा वेंचणुकेचे परिणाम घोशीत जाले उपरांत वेंचणूक आयोगान आदर्श आचारसंहिता समाप्त केली। 16 मार्चाक लोकसभा वेंचणुकीची घोषणा केल्ली तेन्ना सावन ही आचारसंहिता लागू जाल्ली। सध्या विधान परिशदेच्या द्विवर्सुकी वेंचणुकेक लागून कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी तेलंगणाच्या शिक्षकांच्या वेंचणूक वाठारांत आदर्श आचारसंहिता अजूनय लागू आसा। भारतीय जनता पक्ष 2027 वर्सा जावपी विधानसभा वेंचणुकेत उत्तर गोंयांत 20 सुवाती जिखतले। फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्यांत इंडी आघाडी फुट्टली अशें आदले आमदार दयानंद सोपटे हांणी पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। ह्या वेळार तांचे बरोबर मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर तशेंच गोंय भाजपाचे म्हणयारे गिरिराज पै वेर्णेकार हाजीर आशिल्ले। नॉर्थ आउट ऑफ 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी 16 मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाक बऱ्यापैकी लीड मेळ्ळी आणि आमकां हाचे फुडें वता आसतना नॉर्थाचेर उलयता आसतना सांगता तुम्ही जी उमेद जी भागयता आनी सांगता 2027 30 पार ह्या नॉर्थातले जे 4 जशी सांदांद्रे अल्दोना सामकी मिनिमम लीड तशी अल्दोना आणि आमचे सांताक्रूज आम्ही ती 4 सीट 2027 जिखतले म्हणजे नॉर्थाचे 20तले 20 जिखतले हांव ठामपणे आजच सांगता। आज नॅशनल लेवलाचेर सगळे एकठांय जावन हांव म्हणिना मागीर तो
पंजाबाक आमचो भितर आहा आमचो म्हणतो केजरीवाल बाब थंय युती करूं शकलो ना. वेस्ट बेंगालात थंय तुमची युती जावं शकली ना. हांव ठामपणे सांगता 3 म्हयन्या भितर 232 वचून ह्या इंडिया अलायन्सा कडेन कितले रवले हे तुमी आमी सगळे पळयता. काँग्रेसीचेर टिका करतना भाजपाच्या विरोधात सगळ्या पक्षांक एकठांय करून लेगीत इंडी आघाडी भाजपाच्या भोवमताचो आंकडो बाद करपाक शकले ना. तरी आसतना काँग्रेस खंयच्या गजालीचेर जल्लोश करता असो प्रश्न गिरिराज पै वेर्णेकार हांणी उबारलो. आज एक राजकारण म्हणटा तातून एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळप इटसेल्फ इज विक्टरी आणि इंडी अलायन्स जे आज आसा तांचे जे 232 आयल्या इतले सगळे जण मिळून सुद्धा ते बीजेपीचो नंबर 240 क्रॉस करूंक शकले ना. म्हाका दिसता हे सगळ्याकीन व्हडलें टेक अवे आसा. ते आज जेन्ना बीजेपीचेर अटॅक करता म्हाका काँग्रेसीक विचारूंक जाय तुम्ही सेलिब्रेट कितें करता की तुमचे इतले 10 वर्साचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असून सुद्धा तुमका 3 डिजिट क्रॉस करूंक शकले ना तुम्ही. म्हाका दिसता हाचेर विचार करपाक जाय. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग भी नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर. कलकत्ता से न्यूज आ रही है कि वहां दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं. स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है. वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करें. हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे. साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए. जानू छो ज़्यादा गलत नहीं था. मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है. प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है. माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा. सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरी. ओडिशांत 24 वर्सां उपरांत जनतेन राजकीय बदलाच्या फावरान कौली दिवन ह्या फावट केंद्राक शासन करतल्या भाजपा फुडारपणाक वेंचून हाडला. हातूंत मुखेलपणान ओडिशाच्या तरणाट्यांचो योगदान आसा. नरेंद्र मोदी हांच्या विकसीत भारत ह्या संकल्पनेंतल्यान उर्बा घेवन तरणाट्यांनी पुराय नेट लावन बिजू जनता दलाचें सरकार उडोवपाक वावुरले. हे विशीं ओडिशाच्या कांय तरणाट्यांनी दूरदर्शनाच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना खोस उक्तायली. इसी तरह से उड़ीसा के जितने भी युवा थे वो अपना पूरी जोर लगा के इस सरकार को परिवर्तन करने के लिए कोशिश कर रहे थे और ये परिवर्तन हुआ. इसमें बिजू जनता दल के जो बाहुबल अर्थबल जो दोनों उनका मेन वेपन था वो दोनों नाकामयाब रहा और भाजपा की पूरी तरह से फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बन पाई. महिलाओं के ऊपर जुल्म इस ओडिशा पे 25 साल से हो रहा था. जैसे हमारे प्रेसिडेंट भाई ने बोला, कहीं पता चल रहा था, कहीं पता चल नहीं रहा था. इसलिए मैं बोलना चाहूँगी, इतने सारे बड़े बड़े मुद्दे थे जो कि दबा दिए गए थे. अब वो मुद्दों को फिर से खोला जाएगा और महिलाओं के साथ इंसाफ होगा. कहीं ना कहीं जो बंगाल में हुआ है
उसका ही इम्पैक्ट उड़ीसा में भी पड़ा है। महिलाएं जागी है और इसीलिए वोट इस बार भाजपा को गया है। पहले हम लोग सोचते थे कि ये एक सपना है कि नवीन पटनायक रहने के बाद बीजेपी उड़ीसा में नहीं कर सकती है, पूरा गलत साबित हुआ है। उड़ीसा में हमारे जैसे राज्य सभापति मनमोहन सामल जी बोल रहे थे कि उड़ीसा में साधारण जनता ही सरकार गढ़ेंगे, साधारण जनता ही सरकार बनाएंगे, यही सच हुआ। 18व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन 15 ते 21 जून मजगती जातले। हो महोत्सव मुंबई जावन लेगीत चित्रपटांचे प्रक्षेपण दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई तशेंच पुणे शारांत ह्या फावट करतले। या चित्रपट महोत्सवांत 38 देशांतले 1000 चित्रपट प्रदर्शित करतले। हे फावट या महोत्सवांत चित्रफितांचे महत्व समजावपाक डॉक फिल्म बाजार ही संकल्पना चालीक लायतले। ते भायर नामनेचे चित्रपट निर्माते मास्टर क्लास, पॅनल डिस्कशन तशेंच उक्तीमाची सारकिल्या सत्रांनी वांटो घेतले। माहिती आनी वितरावण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी हे विशीं सविस्तर माहिती दिली। The Mumbai International Film Festival, the 18th version of the Mumbai International Film Festival, is slated to start from the 15th of this month. It's a program that's going to go on from 15th till 21st June 2024. The event is going to be held in parallel across multiple towns within our country. We will also have screenings happening in Delhi here in the City Fort Auditorium. We will also have screenings in Kolkata. We will have screenings in Pune. We will also have screenings in Chennai. So while the main conference is going to be and all the master classes etc. are going to be conducted in Mumbai, there will be a lot of activity for people here in Delhi as well. लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जाले उपरांत प्रश्न उपस्थित जाला तो वायनाड आनी रायबरेली मतदारसंघांचो। ह्या दोनूय मतदारसंघांत राहुल गांधी हांकां जैत मेळिल्ल्यान 6 म्हयन्यां भितर राहुल गांधी हांकां खंयच्या एका मतदारसंघाची खासदारकी सोडची पडटली। खात्रीलायक सुत्रा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण राहुल गांधी वायनाड मतदारसंघाचो त्याग करून रायबरेलीचे खासदारपण चालू दवरतले। तशेंच वायनाड मतदारसंघा खातीर काँग्रेसीच्यो प्रियांका गांधी पोटवेंचणूक लढयतल्यो। संघटीत लोकशाय आघाडीन ह्या निर्णयाचो खर विरोध केला। तशेंच मुस्लीम लीग हांणी आपली असहमती दर्शायत वेंचणुकेंत स्वतंत्र उमेदवार उबो करपाचो निर्णय घेतला। गोंयांत पावसाची सुरवात जाल्ल्याची म्हायती गोंय हवामान खात्यान दिल्या। तेच बरोबर आयच्यान 11 जून मेरेन गोंयांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला। तशेंच कांय जाग्यांचेर गडगडा सयत नेटान वारे व्हांवपाची लेगीत शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। ते भायर कांय सुवातींनी उटंगराचो पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या। हाका लागून नुस्तें मारप्यांक दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान जारी केल्या। खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव। The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B-Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me, it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect. Because it will hamper employment. Climate Convos. Which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. कलकत्ता से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं। स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे। हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानबूझ ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा।
सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। विसवा प्रांत येवकार पळया मुखावेली खबरी। आयसीसी दादल्यांच्या T20 संवसारीक क्रिकेट सर्तींत अमेरिकेन पाकिस्तानाक सुपर ओव्हरींत 5 धांवड्यांनी जैत मेळयलें। काल राती जाल्ल्या खेळांत ग्रँड प्रेरी स्टेडियमांत ह्या फावटी T20 संवसारीक क्रिकेट सर्तींत उलटफेर पळोवंक मेळ्ळा। अमेरिका आनी पाकिस्तान पंगडा मदलो निर्धारीत खेळ बरोबरीत सोंपिल्ल्यान उपरांत अमेरिकेन सुपर ओव्हरींत हें जैत मेळयलें। ह्या सुपर ओव्हरींत अमेरिकेन 1 विकेट वगडावन 18 धांवड्यो काडल्यो, पूण पाकिस्तान 1 गडी वगडावन फक्त 13 धांवड्यो करूंक शकलो। काल जाल्ल्या दुसऱ्या मॅचीन बार्बाडोसा हांगा जाल्ल्या मॅचीन स्कॉटलंडान नांबियाचेर 5 विकेटींनी जैत मेळयलें। आज सांजे न्यूयॉर्कान कॅनडा आनी आयर्लंड हांचे मदीं खेळ जातलो। फ्रेंच ओपन टेनिस सर्तींत दादल्यांच्या एकोडी सेमीफायनल सर्तींत आज सांजे सुरवात जातली। पयल्या सेमीफायनलींत स्पेनाचे कार्लोस आल्कराज गार्फिया हांचो खेळ इटलीच्या जेनिक सिनर हांच्या वांगडा जातलो, जाल्यार दुसरो सेमीफायनल मॅच नॉर्वेचे कॅस्पर रेड आनी जर्मनीचे अलेक्झांडर ज्वेरेव हांचे मदीं जातलो। फाल्यां महिला एकोडे फायनलींत पोलंडची इगा स्वातेक हांचो खेळ इटलीच्या जॅस्मिन पावलोनी हांच्या वांगडा जातलो। इतले मजगतीं भारताचे रोहन बोपन्ना आनी ऑस्ट्रेलियाचे मॅथ्यू एबडन ही जोडी सर्तींतल्यान भायर पडली। काल जाल्ल्या दोट्टी सेमीफायनलींत इटलीच्या सिमोन बोलेरी आनी आंद्रे बावसोरे हांणी तांचेर 7-5, 2-6, 6-2 असें जैत मेळयलें। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केलां त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीची आज जाली संसदीय बसका। नरेंद्र मोदी हांकां आघाडीचें फुडारपण केलें सुपूर्द। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां सादर केलो सरकार घडोवपाचो दावो। राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे समर्थन पत्र राष्ट्रपती कडेन सुपूर्द। आघाडीचे मुखेली नरेंद्र मोदी हांणी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी तशेंच रामनाथ कोविंद हांचो घेतलो आशीर्वाद। भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे द्विमासीक पतधोरण जालें जाहीर। व्याजदर बदली नासतना 6.5% स्थिर दवरली रेपो रेट। रायबरेली मतदारसंघाक प्राधान्य दिवन वायनाड मतदारसंघाचो राहुल गांधी करतले त्याग। प्रियांका गांधीक मेळटली वायनाडची उमेदवारी, मुस्लीम लीगाचो स्वतंत्र उमेदवार। आनी आयसीसी दादल्यांच्या T20 संवसारीक क्रिकेट सर्तींत अमेरिकेन पाकिस्तानाचेर जोडलें जैत। पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।